Panam segi uni taum tuka raya sikso sracha Kito burtu tu suwun pau Gaita tuka keryekci Wakan taut mai masuyo sendrim dungu Tumum kurpisaku Ailyam buli bidung timplang tuja Bapa termaraja Lana pauda sangin hati kau tuka Raya sikso saja बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सोबे आसो पासकांच्या काळार एक संदेश जेजून दिवचो धावणी सडणी ओडणी जेजू जिवन जाला थंय आमी वचूंक सोदता धांवता पूण ती एक सडणी धावणी मात्र पावना सडणी थोड्या पटी कश्टांची पूण ती सडणी सुराब जाता आनी जैताची जाता ओडणी म्हजी स्ट्रॉंग आसा जाल्यार धावणी सडणी आनी ओडणी हांव पातकी सर पुतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेव सुदांकार करी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रीस्परा देवा लागीं विनंती करता प्रार्थना मागता सर पुतेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन Sumia kabutku Sumia kabutku Krista kabutku Krista kabutku Sumia kabutku Sumia kabutku Mahima Deva Usagi Ani Shanti Taja Isa Sosari Service Pura Deva Sirki Charaya Sapuveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Divasa Tuja Tuwai Baba Pasu Ami Tuka Wakanta Sumia Jesus Jesus Krista Babacha Yitya Smuta Sumia Deva Devachi Shiliye Tu Susarachi Pakarta
आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या थारोका बाप्तिस्मा वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटाम तूं वाडयतासाय. ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमांत आमा सुमेस्तान तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान साकूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणे चलोवंक आनी तुज्या दैवीक मोगाचें जिवीत आमच्या भितर जतनायान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो व्हड पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक शीत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो, म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताजे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां, विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपले संत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवार्थ्या कारणां कुरसायलो आनी जिविशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना. ताजे विशेंत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सणसो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका ददोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशान इतलें हांवें तुमकां धड सांगेत. तो मरण पावलो आनी ताका निके पिलो. ताजो पोंडू आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसलेलो म्हूण देवान आपणाकच परमाणार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताजे कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात
आणि पळयतात. देवाचे उतर हे देवाचे उडुकार. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक कित्याक तुजेर तुजेर हांव हांव पातयेलां. पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणयेच्या पुढार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सणसोनाय आनी म्हाका तुज्या विस्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा जय जय. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी पावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका इसोम्या. त्यावेळी सोम्याच्या दुतान सांगले आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे बियान अर्धे संतोषान म्हणल्या बरी समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक धावी गेल्यो. तेदवा एका सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. त्यो लागीं सरल्यो. ताज्या पांयां पडून पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तर जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वचा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. त्रियो गेल्ल्यो सुपाऱ्या मदले थोडे शाराक गेले आनी घडुल्ल्यो सर संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयलो. थंय प्रधान याजक वचून मतबऱ्यांक मेळ्ळे. दोनी पांगडांनी सांगाता मेळून एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे कडना ह्या परी सांगयले. राती आमी न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार हे शीस आयले आनी ताजी कूड चोरयां व्हरून गेले. आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार आमी ताका समजयता. ती बद्रती आमी पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे तांणी केलें. अशें ही खाणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत तशीच ती चालू आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वंदनी तुका क्रिस्ता. मिसाच्या सुरवेर सांगलें, आमचें जिवीत धांवणी खंय चडणी आसा, पूण ती चडणी पॉसिबल वेन माय वडणी डिझायर इज स्ट्रॉंग. कालच्या वांजेलांत सकाळींचे मीस आमी वाचले. तिने शिळा
कुशीक लोळयल्ली देखली आणि खाली फोंड आणि ती धांवली. पेद्रू आणि जुआंव लागीं ती धांवंक लागली. ही धांवूंक कारण कितें? जेजू. तिजी खबर आयकून पेद्रू आणि जुआंव थंय धांवले. जुआंव पयलो धांवलो, पेद्रू सवकास फाटल्यान धांवलो, पूण ते धांवले आनी फोंडा लागीं पावले. कारण धांवूंक जेजू. आनी आयच्या एवांजेलांत आमी पळयलां, आंजान सांगलें आयकून अर्दे बियान अर्दे संतोशान दोगी स्त्रियो, त्यो स्त्रियो म्हणटात त्यो धांवल्यो. धांवूंक कारण जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो, बायबलांत धांवणेक 3 पॉयंट आपलेले आसात. 1. Discipline. 2. Endurance. 3. Hope. शिस्तेचे जीवन. ऑलिंपिक्सांत या स्पोर्ट्सांत ते धांवचे तुम्ही पळयलात. शिस्तेचे जीवन. 2. सहनशक्ती, एन्ड्युरन्स. आणि 3. होप. हांव पावतलो, हांव जिखतलो, तो म्हाका मेळटलो. या धांवणेक सोशल सायकॉलॉजिस्टांनी अप्पर मोबिलिटी म्हूण नांव दिलां. उंच उंच वचूंक जाय. पिंजऱ्यांत आसलो कील कितें म्हणटा? म्हाका सोडा, म्हाका उंच उंच वचूंक जाय मळबार, थंय म्हजो निवास. मॅक्लेलँड म्हणलो आनी एकलो जायते संशोधन केलेलो, हाका तो NAC म्हणटात. N-ACH. नीड फॉर अचिव्हमेंट. ताणें इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हे सोदनां केलीं आनी खंयच्या भुरग्यांक पळय शिस्त, सहनशक्ती आनी बरोसो स्ट्रॉंग आसा, ताणें एक स्केल केली तांचे धांवणेचे बॉल मापूंक. 1 to 10. हे 3 पॉयंट स्ट्रॉंग आशिल्ल्या भुरग्यांक थंय 7 to 8 पॉयंट. जाने दो कुछ भी चलता है असल्या भुरग्यांक थंय 1 to 2 पॉयंट्स मात्र. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ल्हानशी स्टोरी. I shouldn't say that, but just to be clear, mental hospital, मानसिक पिडेंत वळवळच्या भावां भयणीचे तें एक हॉस्पिटल. तातूंत एक दीस सकाळीं गडबडी, सगळे भायर आयले. वयर पळयतना 5व्या माळयेच्या वयल्या टेरेसार एकलो थंय लागीं आयला. हांव उरतां, हांव जीवघात करता म्हणटा. डॉक्टरांनी समजायलें, नर्सांनी समजायलें, उडोवंक प्रयत्न करता. फायर ब्रिगेड आयले. निसन सोडोवच्या पयलें तो उडोवंक पळयता. तांणी एक रग्ग धरलें, ओडलें. त्या वेळार तो तेणे गेलो, तेणे उडोवंक प्रयत्न केलें. ओट्ट सगळी गडबडी, लोक जमलो आनी आवाज पळोवन भितर एकलो ताज्या खाटल्यार आसलो. कितें कितें गडबडी, कितें आवाज? अरे सायबा, तुजो फ्रेंड जीवघात करूंक पळयता, वयर थावन सकल उडटा, आत्तां उडटा, वयर थावन सकल उडटा म्हणटा. ताका पॉयंट कळोवंक ना. वो भायर आयलो. अरे तुका तकली समज आसा? वयर थावन सकल सुने माजारी उडता. एनीबडी कॅन जम्प फ्रॉम अप टू डावन. तूं सकल ये, हांगा ये. तो म्हणालो, इट इज करेक्ट. हाका जाल्यार इल्लें सेन्स आसा. सकल आयलो. आतां आमी सकल थावन वयर उडया, सकल थावन वयर उडया. दॅट इज रियली साहसा.
आणि दोघी जाण अजूनही सकल जावन 5व्या माळयेक उडोवंक प्रयत्न करतात. आमचें जिवीत फास्काचें जिवीत वय धांवणी चडणी पूण आमची वोट न्ही कितली स्ट्रॉंग आसा जेजू थंय पावोवंक. इल्ले कश्ट आयले पाचक्कर न्हिदलो, इल्ले प्रॉब्लेम आयले पिडा आयली पुरपुरूंक सुरू जालें. ना, हो जेजू तुका आनी म्हाका संदेश दिता, डोंट गेट डिस्करेज. सकल थावन वयर उरचे क्रिस्तांवांचे लक्षण. When I am lifted up, I will draw everyone to myself. म्हाका उंच उबारतना हर एकल्याक वयर येवची ती सकत कृपा हांव दितलो. अखेर करच्या पयले आनी एक नीज घडीत गोंया सांकवाले म्हणल्या कडेन वयर दोंगरार 14 स्टेशनां आसात. एकलो जाणटो पिरायेचो बेत खावन येवन खर्शेवन वयर वचूंक प्रयत्न करतालो. अर्द्या वाटेर एक पोखरी भुरगो ताका मेळ्ळो. पोखरी भुरगो आयलो आनी म्हणालो, आबा तूं खर्शेताय, बेत खाणून कुणटायताय, विल यू एवर रीच द टॉप? सकल थावन तूं उंच पावतोलय ना अर्द्या वाटेर मोत चुकोवन पडतोलय? बाबा आयक म्हजी उतरां. म्हजें काळीज पयलेंच थंय वयर पावलां खुर्सा मुळा लागीं. माय हार्ट हॅज ऑलरेडी रीच देर. द बॉडी इज नॉट ए प्रॉब्लेम. मोगाच्या भाव भयणीनो, सकल थावन वयर उडोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. Sumya ami viti sushi sumya amka sami Jesus ki dunia tuka sumupita gua mundo takkan suruh Bukan kesetuan rasul Suika kersomya Bisang kal dunia Bumi kerwa ramsul Kali kadun Somya ami Viti sushi Somya Amka sami Jesus ki dunia tuka sumupita. तुझ्या बहिणी भावानो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर्पदुदरा मोगाळा बापाक अंत तसलें जामून मागया. आपल्या महिमे आमच्या आणि पृथ्वीच्या देवा सर्वेस्पोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा, पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण वळखूंक आनी मोगान पासारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिन वाचून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळा बापा तुज्या ससनाच्या सुखांत भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. आमची खाळ जावं बारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ते देबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची
पास्कांची बली तो मेंढरो निरापराधी संसाराचे पाप करता तो आपूण मरोन ताणे आमच्या मरणाचो भस्म गेलो आणि आपूण पुनर्जीवन जावन आमकां ताणें नवें जिवीत दिलें देखून आतां संतां भक्तां सांगाती देवदूतां बराबर तुझें कीर्तन आमी गायता पवित्र 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 सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय सर्वस्वती नामी एकाकाची मुसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची त्याच तरी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोडाचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतेलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गट परगटुया सोमिया जेसू तुझे बरा आमी रमता तुझे पूर्ण जीवन पोनामी परगटता तुझ्या येण्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुर्णी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विश्वासातले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोट कर तांकां आनी तुज्या इश्टकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फुजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता हांव कामरे देवाचे माये संगाती भगवान तुजे तुजो निश्कळपती भगवान दर वता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमेन
धावनी चडणी ओडणी धावनी मात्र न्ही ताका चडणी आसा कश्टांची सबार पोटी पूण जेजू थंय ओडणी स्ट्रॉंग आसा जाल्यार जैताची जाता ही धावनी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची कडल्यान शिकाव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां घाले पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सोडय सर आकांतांतली वाटाय. तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू उंच उबारला उंच सोडून गेला थंय आमी पावतले. एक दीस ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Durboya kalsan mucha Boro goritu Chilian ratai Paćmja suruva Orun bajtaj Čivita zrtu Tamba gledaj Srginča suka Orun bajtaj Čivita kuvara Kurpe sagora Vandan je Krista Svagan, svagan Srgiraya Durboja kazan muča
प्रार्थुया. संतोषाच्या आणि शांतीच्या बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुझ्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. ससनाच्या सोडवण्याच्या मार्गार तुवें आमकां घालाय. ह्या मार्गार तुझ्या मोगाची देणी दिसान दीस आमकां फावो जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात पुन्हा जीवन जेजूच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे वडुकार. हालेलुया, हालेलुया. आज आमच्या मोगाळ फादर मायकलाचो जल्मा दीस, ताचे पासत आमी सदांच मागया. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता. सर्वोनीच्या कुवारा काळोखापासून निवालेल्या. जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता. सर्वोनीच्या कुवारा काळोखापासून निवालेल्या. जय 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 क्रिस्ता. कुसार मोरून जीवित दिव्याय. जय 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 क्रिस्ता. जीवित आमचे नवे कर. जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता. सर्वोनीच्या कुवारा काळोखापासून निवालेल्या. जय 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 क्रिस्ता. मुखार पुत्रा सोबे आमकां बऱ्या शिवां देव आमकां. आमच्या देवा आमच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे.